प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सुंक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 18 ते 22 पर्यंत। लूक चॅप्टर 9 वर्सेस 18 to 22। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो। तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदता? आनी तांणी अशी जाप दिली, कांय जाण जोआन बातिस्त, दुसरी कोण एलिजा, आनी हेर कोण जोआन जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी। ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण धरतात? जबाब दिवन पेद्रून म्हणलें, देवाचो क्रिस्त तूंच। जेजू आपल्या कोश्टा मरणा विशीं सांगता, पूण हें कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून खोरायेन तांकां आज्ञा केली। ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय। जाणटे मुखेल यादनीक आनी 2 शास्त्री ताका भायर येतले आनी जिवेशी मारतले, आनी देव ताका 3ऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो। हें सगळें ताचे विशीं देवाची खुशी। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसां कडेन उलयता आनी तांकां विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हूण समजून दवरतात? तुमी म्हाका कोण म्हूण धरतात? पूण भाव भयणीनो, हो प्रश्न तांकां विचारचे पयलीं जेजू तांकां आनी एक प्रश्न विचारता। तो म्हणटा, लोक म्हाका कोण सो धरता? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, जेजू शिकयतालो, जेजू मिलाग्री करतालो, जेजू पेकोणी लोकांक दितालो, अजापां करतालो, आनी आजून पासून लोकांक कळोंक नासलें की जेजू जावन आसा देवाचो पूत म्हूण, तो देव जावन आसा। ते समजताले तो एक प्रवादी म्हणून, तो एक मेसाय म्हणून, पूण खरेपणी तो क्रिस्त म्हूण जो संवसारान येवपाचो आसलो तें तांकां समजूंक आजून मेळ्ळों ना। आनी भाव भयणीनो, जेजूक एक चवकशी करूंक जाय आसली, आपले शिस्त ताका आतां इतलीं वर्सां तांचे बरोबर रावन ते ताका कितें समजतात ते। म्हणटच हो प्रश्न तांकां विचारपाक तो आतां तांकां विचारता, लोक म्हाका कोण म्हूण दवरतात? ते सांगतात, कोण तुका जोआन बातिस्त म्हूण दवरतात, कोण तुका एलिजा, ओ कोण एक पोरनो आदलो प्रवादी। आनी शेकी भाव भयणीनो, जेजू हो प्रश्न आपल्या शिसांक विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हूण दवरतात? आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, पेद्रू जेजूक म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत। आनी जेजू त्या वेळार आपल्या शिसांक सांगता, हें कोणाच सांगिनाकात, हें कोणाच सांगिनाकात। आतां भाव भयणीनो, आमी समजता की समजा कोणाक कळत जाल्यार की खरेपणी हो मनीस आतां व्हडलो जावपाचो, पातशाय जावपाचो, कोण व्हडल्या नांवाचो आसा, ताका ह्या संवसारान जाय आपलें नांव फुडें व्हरपाक, ताका जाय सगल्यांनी कळपाक, सगल्यांनी ताका मान दिवपाक। पूण जेजू जाणो आसलो की तो ह्या संवसारान मनशांक खोशी करपाक येवंक नासलो, तो आपल्या बापाची खोशी करपाक आयिल्लो। आनी बापाची खोशी आसली की जेजू खुर्सार वचोन आख्या मनशा कुडाक आपलो जीव दिवन मनशा कुडाची सरवण करूंक। आनी त्या फुडें आयच्या शिवर्तमान 22 वडीन तो शिसांक सांगता, जेन्ना पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हणटा, मनशाचो पूत खरेपणी मरतलो, पूण 3 दिसांनी तो पुनर्जिवंत जातलो। आनी भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आयिल्लो, तो हांगा रावपाक येवंक नासलो, तो आपले आख्खे जिवीत भितर ह्या संवसारान जिवोवपाक येवंक नासलो। तो येयल्लो बापाची खोशी करपाक, तो येयल्लो कित्याक बापान ताका धाडलेलो मनशा कुळाची सरवण करपाक। म्हणटच ल्हानथान जेन्ना जेजू आपले मागणे करतालो, आपलो सोमन आपल्या बापाशी दवरलेलो, आनी शेगीन ताका पवित्र आत्मा मेळटा, जेन्ना जोआन बातिस्ताचो बातीस करता त्या वेळार पवित्र आत्मा ताका अरण्यांत व्हरता,
तिचो सैतान जेजूक परीक्षा घालता, ताळणी दिता. पूण जेजू आतां देवाच्या उतरान बोल्लोलो म्हणून तो आतां सैतानाक पयस करता. कित्याक जेजून कसलेंच पातक केलें जाल्यार, कसलेंच ताळणेन पडलेलो जाल्यार तो आतां आख्या मनशा कुळाचो सुरवंडार जावंक पावचो नासलो. आनी भाव भयणीनो, जेजू आतां आपल्या बापाशी असो संबंद दवरलेलो की जीं उतरां वा जीं चिंतनां ताका येतालीं देवाच्या उतराचेर आड आसली तो आतां देवाच्या उतरान आतां ती काबार करून वयतालो आनी आतां फकत आपल्या बापाची खोशी करतालो, फकत देवाचें उतर पाळटालो. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शिवण तोमान आयकता, आमी सगळीं म्हणटा आमी जेजूचे पाटलागार, आमी म्हणटा आमी खरेपणी जेजूचेर बावार दवरता, हें बरें आहा. पूण भाव भयणीनो, खरेपणी आमी जेजूचेर बावार दवरता जाल्यार आमकां जाय बावार दवरपाक जेजूच्या उतराचेर. ज्या भाशेन जेजून आपल्या बापाची खोशी केली, जेन्ना तो ह्या संवसारांत तो एक मनीस जावन येयलो, तो देव आसलो, पूण ताणें एका मनशाचो रूप घेतलो. आंकवार मुरीच्या कुसव्यान तो जल्मलो, बाळकाच्या रुपान तो ह्या संवसारांत येयलो आनी शिकी ताणें व्हड जावन आपल्या बापाची खोशी केली. आयज भाव भयणीनो, आमकां गरज ह्या देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरपाक. खरेपणी जेजूचेर आमी सोत मानून, कित्याक आमी म्हणटा आमी जेजूचेर सोत मानता, आमी क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार क्रिस्तांव सदांच देवाच्या उतराचेर बावार दवरतात, जेजूचेर सोत मानतात. म्हणटच जेजूचेर सोत मानूंक म्हणजे ताचें उतर पाडूंक ना. तर भाव भयणीनो, आमी फकत नांवान क्रिस्तांव म्हणटले म्हणटच जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी ह्या संवसाराच्या रितीचेर आड घेता. म्हणटच ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे जो चलना पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तो संवसाराच्या रितीचेर आड घेता आनी तो देवाक खोशी करता, खरेपणी देवाची खोशी करता. आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजू कुर्सार गेलो आनी बापाची खोशी केली, आमी आयज देवाच्या उतरान रिगून रावया, आमच्या सुर्गीच्या बापाची खोशी करया आनी खरेपणी हे क्रिस्ती जिवीत आयजतान जिवंक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.